उगवे परसकडे शिमेर सोमारा मध्यान फारपेट जालो। मूळ बिहाराचो लाल बहादूर गौड आणि राम पासवान हे दोग जखमी जाल्यात। सुत्रां सांगता ते प्रमाण रेंव काडपाच्या वादांतल्यान खंय फारपेट जालो आसूं म्हणून मास ही घडणूक पळयल्यार बिहारासारखे गोंयांत आता सँड माफियांचे राज्य आयला काय असोय प्रश्न सध्या पडटा। नेमको हो वाद कितें आसूं सध्या गोंयांत कितें चर्चा चल्ल्यात पळोवया हो खासा रिपोर्ट। नमस्कार, हांव साहिल नार्वेकर आनी तुमी पळयतात प्रुडंट। बेसुमार रेंव काडून पेडणेची तेरेखोल न्हंय सोंपल्या हें लक्षात येतकूच रेंव काडपाक बंदी घाली। मात कायदेशीर बंदी घाली ती फक्त कागदाचेरूच रावली अशें मुखार घडिल्ल्या घडणुकेंतल्यान मुखार आयला। बंदी घातली थंयसावन बेकायदेशीर रेंव काडप दोबरात वाडला। पुलीस जिल्लोधिकाऱ्यान जायते फावट लक्ष घालून कारवाय लेगीत केल्या, मात कारवायेक फकत 2 दीस मान दिवन तिसरे दीस परत व्हडी न्हंयत देंवयतनाचें दिश्टी पडलां। आता उगवे परसकडे शिमेर सोमारा मध्यान राती जाल्ल्या फारपेटी उपरांत जायते चर्चा मुखार येतात। पेडणेंतले कांय लोक उलयता ते प्रमाण हो खंय फकत उगवे आनी परसकडे हांच्या 2 गांवां मदलो वाद उरोंक ना, आता खंय हो वाद 2 राज्यां मदलो जाला। लोक उलयता ते प्रमाण महाराष्ट्र आनी गोंयच्या सँड माफियांनी खंय तेरेखोल न्हंय आपापसांत वांटून घेतल्या। गोंयच्या वाटेन गोंयकार जाल्यार महाराष्ट्राच्या वाटेन तांचे लोक खंय रेंव काडटात। चुकून खंय नेमून दिल्ली हद्द हुंपली जाल्यार झगडे। हे पयलीं खंय हद्द हुंपिल्ल्यांचेर महाराष्ट्र वाटेंतल्यान हल्लोय जालो म्हूण थळावे लोक उलयतात। सोमारा घडिल्लो प्रकारय असोच आसूं म्हूण दुबाव। हे सगळे पळयल्यार माफियांनी रेवेची LOC थारायल्या अशेंच म्हणप योग्य थारतलें। ह्या सारकेल्या व्हिडिओ आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले। पळयत रावात प्रुडंट। देव बरें करूं।